काय प्रश्न विचारनाका कारण तो प्रश्न म्हाका खंयच्याच वादाक पडपाचें ना हांव आनी कोणाचें क्रिटिसायज करपाचें म्हाका ना. पूण वाद मिटला सर तुमचो आतां सध्या तुमच्या भितर आनी गावडे भितर वाद मिटला? वाद मिटपाचो विशय ना. हांवें सांगलें तुमकां की एखादी मूय जर आपल्या पांयाचेर जर पांय दिले आसत जाल्यार जाय ती चाव घेताच. आणि हांव तर म्हणून सांगलें राजकारणाक अशें मनीस म्हाका राजकारणांत रावपाक जाय नाजाल्यार असो संत कसो जर हांव जर रावलो आसत जाल्यार जाय जाल्यार अशा प्रकारचे लोक आसता पळय ते आमकां लाथ मारून आमकां भायर उडयतले आसले. म्हणून जर राजकारणांत जर रावतले जाल्यार जो कोण चाव आमकां हें करपाक प्रयत्न करता आसले जर मूय जर चाव मारता जाल्यार हांवें थोडेशें प्रोएक्ट जालो जाल्यार खंय कितें करता आपल्या स्वताच्या प्रोटेक्शना खातीर ताका कांय हें ना. थँक्यू सर. आनी एक म्हणटा ते मंत्रिमंडळात फेरबदल जाता तुमचें नांव फुडें सरता हेचे बद्दल एक गजाल आतां पर्यंत जें आसा न्ही पार्टीन जी म्हाका जबाबदारी दिली ती जबाबदारी करत हांव आयिल्लो आसा. आज पयर सुद्दां जें आसा न्ही सावथ गोवा MP सिटा खातीर म्हजें नांव पयर त्या वेळाचेर हांव म्हजें जस्टिफिकेशन दिले नंतर हांव मातशें माघार घेतली म्हणजे जबाबदारी ते दिवपाक सोदता. आतां हाज्या पयलीं आसा मंत्री म्हणून म्हाका जबाबदारी दिली आज ह्या टर्माक म्हजेर सभाव दिल्ली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणीकपणान करप. हाज्या फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी पार्टी दितली ती जबाबदारी आसा हांव तितल्याच पार्टीक जर अशें म्हज्या हाजो म्हणजे स्वभावाचो कामाचो जर फायदो गोंयच्या जनते खातीर करून दिवपा खातीर जर ही जबाबदारी तूं पेट अशें सांग जर जाल्यार पार्टीन सांगता ती जबाबदारी करतलो. इश्यू जाल्लो नॅशनल गेम्साक खंय बेसबॉल ग्राउंडाक पयशे मोडले पूण बेसबॉल ग्राउंड जावकूच ना एस कांपालार एस एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमचें म्हणणें कितें आसा हेचेर? न्ही हो विशय आसा न्ही हो विशय म्हजे नंतरचो म्हणजे हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर तेका बाबा आसगांवकर म्हणत आतां गोविंद गावडे आसा की म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भांत हांव खोलान वचना की म्हाकाय कांय खबर ना ह्या विशया मध्ये म्हाका काही संबंदूच ना जाल्यार तातूंत खोलांक वचचें न्ही. त्यामुळे म्हाका दिसता कशें तुमी तो प्रश्न आसा जर आसत प्रॉपर एजन्सी किंवा डिपार्टमेंट म्हाका हाजे कडेन जर विचारला आसत जाल्यार सारकी क्लॅरिफिकेशन तुमकां मेळटलें. पूण नॅशनल गेम्साचे हितून खुबशे हे जातात पूण हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तुमचें कितें मत आसा? तुमी नासून बासून नाही एक गजाल हांव जेन्ना लुसोफोनिया गेम आसा ताज्या पेक्षा व्हडलो इव्हेंट इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हज्या काळांत जालो म्हाका हांव आशिल्लो मनोहरभाई आशिल्लो बाकी सगळे की प्रत्येक गजाल आमी इतले बारीक लक्ष दिवन करताले आनी म्हाका दिसता म्हज्या कालखंडामध्ये केन्नाच म्हाजेर केन्ना आरोप जाले अशें केन्नाच ना. म्हणजे एक शिस्तीन आनी वेवस्थीत कितें आसत जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता ताजो जनतेक सुद्दां एक क्लियरिटी मेळटा. त्यामुळे म्हाका ह्या विशया संदर्भांत जालें नॅशनल गेमी संदर्भांत हांव भितर वचना कित्याक की पयलेंच गोविंद गावडे आनी म्हजे संदर्भांत विशय आसा सगळे कडेन वता की हांव ताजे खुन्नस भाव हांव काडटा ताजे विशय हांव चर्चा हांव करना. एक ते क्लॅरिफिकेशन तुमी ताकाच विचारात नासत जाल्यार मुख्यमंत्र्याक विचारात नासत जर जाय ती तुमी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा तांकां विचारात.